तुका सदां बरें दिसता लास्ट इयरय सेम आहलें तेज्या पयल्यान 2024 सेम आहलें पूण तेजें इम्प्लिमेंटेशन काय ना आतां तुमकां कॅमेरा दिता म्हणलें तुमकां 5 लाख रुपया डिस्पेस कोत म्हणला 10,000 ते 15,000 कोत म्हणलें सो हें करता म्हणलें आनी करप इज टू डिफरंट टॉपिक्स न्ही आज लोकांक कितें जाय तूं सांगता तें केलोलें आज लोकांक आश्वासन म्हणून कांयच हें ना म्हणजे हिंग सांगता तो माउंट एव्हरेस्ट दाखयता तो मोंती दोंगर देखून लास्ट मेळना तसली गजाल त्यो चिप्सा पॅकेट म्हणून फकाणी केलें आमी जायत गेलें सो एक खुशालकाय आनी दिसना हे बजेटा वयल्यान बरो बजेट केलो गूड अशें सांगलें तशें सांगलें ना 600-700 EV कदंबा बस सांगलेल्यो तितून 660 देखून 60 बसीस देखून आयिल्ले ना सो बजेटाचे नंबर सांगले अशें करता तशें करता हेंगे वर्क ऑर्डरूच जायना हेमगेल्यो वर्क ऑर्डर जायना आज आमी मार्चा पावले 100 कोट्यो एक MLA ते म्हणटा आम ते पंचायतीक मुखार सांगलें एक पंचायतीक 10-12 कोट्याचें काम तुमी हाडून दिया एमको कामां एक्झिक्यूट करपा जायना सगल्यो फायल एस्टिमेटेड सँक्शनां वचोन ESA वचोन तामून उरता जें जितलें तें सांगता हिंगा एक्झिक्युशन इज नथींग इज हॅपनिंग ऑन द ग्राउंड आनी तुमी चोवपाक गेले जाल्यार MLA प्रायोरिटी लेटर म्हणटा MLA प्रायोरिटी लेटराक काम दिल्ली खूंय जाता एश्युरन्स दिल्ली एक एश्युरन्स जायना आम कितली एश्युरन्स घेवन आहा साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला एश्युरन्स सांगले खूंय आहा सो म्हाका दिसता द टोटल बजेट इज ऑलवेज अबाउट फुलफिलींग एक तो सिस्टम तयार आहा न्ही की बजेट करपा जावो तो बजेट जावपा जावो आनी सरकार अशें करून चलपा जाय सो ताका लागून ते नंबर्स घालून धरता त्या नंबरान तो 40% पासून येना आनी ते तेमी दिल्ल्या की बजेटान गेले त्या बजेटान जे एश्युरन्स दिल्ल्यो त्यो कितले कंप्लीट जाल्ल्यो आनी 98% कंप्लीट म्हूण बूक रेडी केल्लो 98% जरी तरी कोणाक दिसता 98 चड 50% देखून गेले ते पाट सांगले ते कंप्लीट जाल्यार गोंयांत दिसती पडनाशिल्ले गोंयांत कितली रस्ते पाड जाल्ले आनी कितली रस्ते सद्या पाड आहा ते सगळ्यांक खबर आहा एवरी टायम इट इज द सेम स्टोरी आनी म्हाका दिसता आमकां न्ही बजेटाचे उलयन उतरां आमगे सोंपली बजेटार टिका करून उतरां सोंपली बट हे बजेट इज never satisfying budget whatever they tell is never getting executed and definitely people of Goa has no expectations this is the last budget that this government is doing कित्याक बजेट कमी दाखोवन 100% एक्झिक्यूट करता 10 बरें पूण चड दाखोवन त्याचे 50% एक्झिक्यूट जायना तर कसलो फायदो जालो ओके थँक्यू